फाटले खुबशे दीस जाले दृष्टी जीवरक्षक धरणाक बसल्यात। आपल्यो मागण्यो मान्य करून जीवरक्षकांक सरकारा खाला घेवचे म्हूण मागणी करतात। RDXGOA खातीर पणजेच्यान विशाल साळगांवकर। ऑल गोवा मरीन लाईफ गार्ड युनियनाच्यान कालच्यान आमचो जो चेन हंगर स्ट्रायक जाल्लो आसा तेजे 50 भुरगे आतां उठून आतां नेक्स्ट डे 50 भुरगे हांगा हंगर स्ट्रायकाक आज बसलेले आसा। काल सीएमान एक स्टेटमेंट आमी आज पेपरार वाचलो केला की ह्या सगळ्या भुरग्यांक खंय तो ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाच्या अंडर घेतलो। हेच्या पयलीं आमी सीएमाक मेळ्ळें तेन्ना सीएमान आमकां सेम दिल्ले एश्युरन्स, पूण आमची जी डिमांड आसा हे जे लायफ गार्ड आसा फॉर लास्ट 10 years दे आर सर्विंग फॉर द गोवा गव्हर्नमेंट अंडर द दृष्टी कंपनी, बट कंटिन्युअस तेंची 10 years मोर देन 10 years सर्वीस चल्ली आसा। सो वी आर डिमांडिंग फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर सर्विसीस। ही सर्विस प्रोटेक्ट करता आसतना सरकारान तांकां आपल्या अंडर तांकां एनीवे तांकां एब्जॉर्ब करून घेवंक जाय, कित्याक दीस सर्वीस इज अ पर्मनंट सर्वीस, ही टेम्पररी बेसिसाचेर सर्वीस उपयोग ना। सो सीएमान जर ह्युमन रिसोर्साच्या अंडर घेता जाल्यार तांकां घेयात, पूण एज इट इज हांव जे बाबा लिस्ट सबमीट करताले एज अ लायफ गार्ड म्हणून तेंची सगळ्यांची सर्वीस प्रोटेक्ट जावंक जाय आनी तूं ह्युमन रिसोर्साच्या अंडर अवश्य घे, पूण एज अ लायफ गार्ड बीच लायफ सेविंग गार्ड म्हणून तेंची सर्वीस प्रोटेक्ट जावंक जाय। फाल्यां पयर आमकां जेन्ना आमी सेवांक मेळ्ळे तेन्ना सांगलें तांकां मल्टीटास्किंग जॉब आसा, कितें जी ह्युमन रिसोर्स सर्वीस प्रोवायड करता तेच्या अंडर आपूण तांकां घेतलो, अँड दॅट इज नॉट अ करेक्ट। आनी ते केन्ना जेन्ना 2000 पोस्ट काडटलो तेन्ना दे हॅव टू अप्लाय फॉर दॅट अँड दे हॅव टू क्वॉलिफाय दॅट फॉर दॅट, पूण ते हे हांगा भायर हेंकां